पीडब्ल्यूडी कामगारांचो पणजे मोर्चा 1,500 कामगारांची कायम करचे म्हूण रस्त्यार मोर्चा आडायलो चर्चीकडेन वेंचणुकेन बुद्ध शिकयतले आयटकाची शिटकावणी। सेजा मिनाचे ट्रिपींचे बिलांचो स्टेटमेंट दी मेरेन येरादारी बंद। सेजा दिता ट्रिपीक कशे पैसे ट्रकवाल्यांचो आरोप। ट्रकवाले नवे मिनाक मागतात 11 रुपया 27 पैसे। मडकय नवदुर्गेची नमीची पालखी पुलीस फोर्सान शांतिकायेन पालखी उकल्ली गावकारांनी। आमदार विष्णूची मध्यस्थीची तयारी। 19 तारखेर मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका। प्रादेशिक आराखड्यान परतय सर्रास सेटलमेंटाची मागणी। 83% अर्ज सेटलमेंटाक, 60% प्रस्तावित रस्त्याची रुंदाय बदलूंक। ग्रीन झोन मात कोणूच मागनात। कायम करचे म्हूण मागणी करत पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांनी पणजे मोर्चा काढलो। मोर्चा आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार व्हरताले। पुलिसांनी मोर्चा चर्चीकडेन आडायलो। मोर्चाक 200 कामगार आशिल्ले। तांकां आयटकान तेंको दिला। पीडब्ल्यूडीन असले 1353 कामगार आसात। वेंचणूक लागीं पावल्या। सरकाराक बुद्ध शिकयतले म्हूण आयटकान शिटकावणी दिल्या। कामगारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक परवरे मेळ्ळे। तेका परतून उगडास करता, परतून तेज्या नजरेक हाडटा। जर आमचो प्रॉब्लेम मिटाना जाल्यार वी विल हॅव टू गो टू द हाय कोर्ट। आनी आमी रिट पिटिशन तयार केला। इट इज एट द टिपिंग स्टेज। वी विल गो टू द हाय कोर्ट एंड प्लीड आवर केस बिफोर द हाय कोर्ट। At the same time, people's movement cannot be given a go by. आमचो एकवट आणि आमच्या कामगारांची चळवळ चालूच आमी दवरून कोर्टा फुडें वतले आणि आमी सांगतले हियर वी आर कमिंग विथ क्लीन हँड्स। पार्सेकर ताका आमी मेळ्ळे आणि आमी डिटेल मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्र्याक हँडओवर केला। आमी तांकां नदरेक तांचे हाडून दाखयल्ले आसा की देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर which is the judgment of the High Court delivered on 9/4/2014, which says that whenever a regular vacancy exists in PWD, the same should be filled from the society workers. Maternity leave, बायलांची जी थांबयल्या ती मॅटर्निटी लीव चालू करपाक सरकाराक उपाय काडपाक जाय तें आमी सांगलां। कॅटेगरायजेशन रॉंग डेजिग्नेशन जाल्लें आसा तें करेक्ट करचें म्हणून आमी दाखयलां आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ताजेर योग्य तो निर्णय घेतलो। आनी त्याच बरोबर आमी ह्या खात्याचो मिनिस्टर जो आसा बाब मानेस सुदीन ढवळीकर ताकाय मेळपाचें आसा आनी ताकाय एक सविस्तर मेमोरेंडम आमी दितले। And in the meantime, we are also filing a writ petition in the High Court, taking all these issues to the High Court. सेजा मिनाचे ट्रिपींचे बिलांचो स्टेटमेंट दी मेरेन येरादारी बंद दवरपाचे ट्रकवाल्यांनी थारायला। ट्रकवाल्यांची सकाळी उसगांवां मीटिंग जाली। कंपनीन खंय ट्रिपींक कसोय रेट लायला म्हूण ट्रकवाल्यांचो आरोप। बिरेस्तारा सावन पावणेवेले आनी नव्या मिनाच्योय ट्रिपी मारचे ना म्हूण तांणी थारायला। नव्या मिनाचे ट्रिपींग ट्रकवाले किलोमीटर टनाक 11 रुपया 27 पैसे मागतात। पावणेवेले मिनाक सेजा ट्रिपीक 8.5 रुपया दिता। हे आमदाराचे मंत्र्याचे पोट भरूंक आनी ह्या वेदांताक पयसो इंग्लंडाक व्हरच्या घे मायनींग आमी चालू दवरूंक जायना। आमी स्वता जावन बंद करूया। जो पर्यंत आमी केल्ल्या कामाचो हिशोब आमकां मेळना तो पर्यंत हे आमी काम बंद दवरची गरज आसा। हेची सगळ्यांनी नोंद म्हाज्या भावांनी घेवची। कित्याक हे तुमीच त्रासान पडटल्यात। काम करून तुम्ही त्रासान पडटल्यात तेन्ना तुमची फाल्यां जर तुमचे कडेन येयलो कोणूय येयलो जाल्यार ताका पयलीं सांग पयलींचो स्टेटमेंट पयलीं दी मागीर आमी गाडयो चलयता म्हणून। मडकय नवदुर्गेची मुर्ती बदलपाचो वाद मिटोवपाचे दिशेन सरकारी पावण्यार हालचाली सुरू जाल्यात। मंगळारा सांजे देवीचे नमीचे पालखेक पुलिसांचो मोठो बंदोबस्त दवरिल्लो। देवीची पालखी गावकारांनी चुकल्ली। महाजनांनी मार्ते घेतिल्ल्यान तणाव जालो ना। मुख्यमंत्री देवस्थान समिती आनी लोकांक घेवन विशय तडीक लायता म्हूण आमदार विष्णू फुडें सरला। लोक देवीची मुर्ती बदलूंक दिनात। समिती म्हणटा 22 तारखेची कार्यावळ थारिल्ले प्रमाण जातली। आजो भोजन समाजाचो अध्यक्ष हांगा येयला कित्याक म्हाका हो वाद चिदळलो नाका। आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बी उलयल्या। मुख्यमंत्र्याक सांगला बेग्यांतल्या बेग्यान हेतून तूं आमचे लोकांकूय घेवन बस आनी हो वाद म्हणटा तो आसा तो गोंयचो मिटोवंक जाय। ह्या प्रकारान एक मोठी पोलीस फौज हांगा हाडून प्रशासनान उबी केली हे बरोबर न्ही। हे घटनेचो निशेध करता।
निमणे हातून कितें जालें सगळो उत्सव शांततेन पार पडलो सगळें बरे तरेन जालें आनी हास्य मात पुलिसाचें आनी एडमिनिस्ट्रेशनचें जालें की दोनूय सायडींनी खंय तरी रियलायज करपा जाय की देवीच्या दरबारान क्लेश कलह आनी झगडीं ही बरी न्ही पूण ग्रामस्थांची जी भावना आहा ती भावनाय बी महाजनांनी आयकुपा जाय अशें म्हाका दिसता. आज ल्हानाचे व्हड तेच्या पांया कडेन आज खाताचे आनी मोठे जाले प्रत्येक जण आपल्या आपल्या वेवसायान धंद्यान घरा घरतीन प्रत्येक कार्याक आमी नवदुर्गे उलो मारता तिचेर आज काळ येयला आनी एक कमिटीन तेचेर काळ हाडला. आमी मडकयकार सगळे एक जावं आतां जाल्या तशें 22 तारखेक आमी 21 तारखेक देवळान बसया 21 तारखेक सगळे बसया. एज ऑफ टुडे न्हय आमचो सगळो प्रोग्राम स्टँड्स. देर इज नो चेंज इन द प्रोग्राम. सेकंड आमचे कडेन अजून खंयचोच प्रस्ताव येवना. प्रस्ताव येतकर जर तो प्रॉपर लोकां कडल्यान आयलो आमी वी आर ओपन फॉर डिस्कशन्स. वी वील कन्सिडर इन आवर कमिटी मिटिंग्स. सांगता एज अ प्रेसिडेंट आय एम ओपन फॉर प्रसाद. कळ्ळें न्ही हातून एजिटेशन कांयच जावपाचो प्रश्न ना. कितें प्रसाद म्हणटा तो आज ठरयल्या फाल्यां घेवं येता न्ही कसल्या गोश्टी 7 वाड्याकार न्ही म्हणजे 7 वाड्याकार प्रॉपर म्हणटा ताजो अंदाज 7 वाड्याकार 7 वाड्याकार 7 वाड्याकार म्हणजे 7 वाड्यांनी येवपाचें काय 7तली एक पुसून वाडा रेडी. घेऊया एक विराम.